येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. चीनात वाढत्या कोरोना केसींच्या फाटभुंयेर भारत सादूर. भलायकी यंत्रणा सुदारप तशेंच ट्रॅव्हल SOPची अंमलबजावणी करपाचें चल्लां काम. भारतात केसीचो आंकडो आजून वाडना ती एक धादोसकायेची गजाल. हालींच फाशात पडोवन बिबटो मेल्ल्याच्या घडणुके उपरांत कोपर्ड्याच्या लोकांच्या नदरेक पडला आनी एक बिबटो. अशी घडणूक परत घडची न्हय म्हणून सरपंचान रान खात्याक केला सादूर. नवे वर्सा मेरेन मळब उरतलें नितळ आनी हवामान सुकें. फाल्यां सावन तापमानात जातली मातशी वाड. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. 2022 वर्साची निमणी मन की बात 25 डिसेंबराक जाली. मन की बातच्या निमाण्या एपिसोडात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळ्यांक नातालाची परबी दिली. तशेंच काला आजार, G20, कोरोना अशे मुद्दे मांडले. तशेंच देशान सामनो केल्ल्या आव्हानाची यादी करून दिली. पळयात. साथियों, इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है. मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी. साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है. इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है. मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जा रहा है. ये जीसस क्राइस्ट के जीवन, उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है. मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है. आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं, जो अब समाप्त होने की कगार पर है. ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार. इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है. जब किसी को कालाजार होता है, उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है. यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है. लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है. कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था. लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है. मुझे विश्वास है बिहार, झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी. कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें. एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण, और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज. कालाजार का इलाज आसान है. इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं. बस आपको सतर्क रहना है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है. इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है. हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे. चीन आनी हेर उदेंत आशियांतल्या देशांनी कोविड दुयेंतींनी व्हड प्रमाणात वाड जावपाक लागल्या. भारत सरकारान खबरदारीचे उपाय म्हणून मुळाव्या साधनसुविधांची तपासणी करपाक भलायकी मंत्रालयाक तंबी दिल्या. पूण भारतात अजून केसी वाडूंक ना आनी BF7 कोविड व्हेरियंटांतले फकत 1-2 दुयेंती सापडल्यात.
पळयात देशात विकसीत जावपी कोविड परिस्थितीचेर चड माहिती. केंद्र सरकारान कोरोना आड उपाय वाडयल्यात. केशी वाडत आसात. खास करून चीनात जंय शून्य कोविड धोरण काडिल्ल्यान कोरोना महामारी पातळ्ळ्या. मोदीन बसकांचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळां आनी ताच्या सरकारान राज्याक पत्र बरयलां की खंयच्याय थराचेर कोरोनाचे परिस्थितीचेर झुजपाक फावो ते उपाय काडचे. संघ प्रशासनान मात फकत खबरदारी घेवची म्हूण उलो मारला. देशांत चड प्रमाणात कोरोना दुयेंती वाडूंक नाशिल्ल्यान नागरिकांक भियेव नाकात अशें सांगलां. मजगतीं नामनेचे दोतोर आनी तज्ञ समितीचे वांगडी डॉक्टर शेखर साळकारान गोंयकारांक खबरदारी घेवची आनी भारतीय वैजकी संघटनेन जारी केल्ल्या SOPचें पालन करचें असो उलो मारला. नाकाच्या लसांक तत्वीक नदरेन तरी अधिकाऱ्यां कडल्यान मातशी वळख मेळ्ळ्या, पूण ती अजून सामान्य लोकांक उपलब्ध करूंक ना. पूण नागरिकां मदीं जागृताय वाडल्या आनी बुस्टर डोस घेवपी लोकांचो आंकडो वाडला अशें डॉक्टर शेखर साळकारान नदरेक हाडलां. सध्या कोविडचे एक असो भंय लोकांच्या हातूंत निर्माण जाल्लो आसा बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट इज जस्ट ट्रायंग टू प्रिपेर म्हणटा अशें आमी म्हणटा की अशें पॅनीक बटन दामपाचो कांय गरज ना. फक्त त्यो बातम्यो जे येता चायनासून आनी कडसून की एक तांकां लोकांक एक अननेसेसरी असो भितरसून एक मातसो भंय निर्माण जाला अशी. आनी CMान सांगलां की भिवपाची गरज ना, कित्याक अजून पर्यंत आमचे कडेन तरी गोंयांत एकूय केसीस ना. प्लस इंडियेन ऑल्सो अशे केसी वाडल्या अशें ना. पण नेक्स्ट एक 10-15 दीस विल बी अ इम्पॉर्टंट डेज बिकॉज तेन्ना कळटलें आमकां कितें केसी वाडटा. स्पेशली तो जर BF7 जो आसा तो स्ट्रेन वाडटा काय ना तो इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या तर एक इंटरेस्टिंग थिंग जालें की आमी नॉर्मली मणिपाल हॉस्पिटलान आमी कोवॅक्सिन आमचे कडेन वॅक्सिन आसा अवेलेबल फॉर बुस्टर आमी म्हणजे दिताले. लास्ट सॅटर्डे आमी एकूच दीस सॅटर्डे 1 ते 3 पर्यंत दिता कित्याक कोण येनाशिल्ले वॅक्सिन घेवपाक. लास्ट सॅटर्डे आमी म्हाका दिसता 3 काय 4 जाणांक दिल्लें, पण काल ऑलमोस्ट 35 जाणांनी घेतलें येवन. दॅट मीन देर इज अ नाव अवेरनेस वाडत आहा की बुस्टर घेतल्यार बरो म्हणून. आनी वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग दॅट यू मस्ट टेक बुस्टर एज मच एज पॉसिबल. फक्त आमचे कडेन म्हाका दिसता 1000 भर कितें तरी लास्ट कोवॅक्सिन उरला. रिगार्डिंग नेझल जे वॅक्सिन आहा गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटान अजून आमकां कांय रिलीज करूंक ना. गव्हर्मेंट इटसेल्फ गोवा गव्हर्मेंट हेज आस्क्ड फॉर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू सप्लाय दोज नेझल वॅक्सिन आनी कोविशिल्ड. वन्स ते तांचे कितें तरी डिसिजन जालें की देन वी वील टेक अ डिसिजन ऑफ बायींग दॅट अँड देन वी कॅन डू द वॅक्सिनेशन फॉर द पीपल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मनीस रानवटी जनावरांच्या वाठाराचेर धुरी चालू दवरता तेन्ना ही रानटी जनावरां मनीस वस्तीत भोंवप बंधनकारक थारता आनी दोगांच्या रावपाच्या सुवातीचो समतोल दवरचो पडटा. कोपाड्डे वाठारांत 2 दिसां आदीं डुकराक घातिल्ल्या फाशात आडखळून पडिल्ल्यान एका बिबट्याक मरण आयलें. त्या उपरांत कोपाड्ड्यांतल्या गांवकारांक परतून ह्या वाठारांत आनी एक बिबटो दिसला. गांवकारांनी रान खात्याच्या कानार ही गजाल घातल्या खंय पळयात. गांवांत आनी एक बिबटो दिसला. ताका एका सुण्यांक घेवन वताना लोकांनी लेगीत पळयला अशें कोपाड्डेचो सरपंच सयाजी सावंतान आयतारा सांगलें. 2 दिसां आदीं घडिल्ली तशीच घडणूक परतून घडचे पयलीं सुरक्षीतपणान आनी फावो ती खबरदारी घेवन बिबट्याक गांवांतल्यान व्हरून सुरक्षीत थळाचेर दवरचो अशें सरपंचान रान खात्या कडेन विनवणी केल्या. आयकात. तुमकां खबर आसतली ह्या 2 दीस पयलीं जे वाघाचें प्रकरण जाल्लें ताचो दुर्दैव मृत्यू जाल्लो हेच ताजें आसतना काल रातचो आनी एक वाघ कोपर्ड्याक गांवांत सारको म्हणजे एक लागींच एका घरांतलो कुत्रो उखलून व्हेलो. सो हें प्रकरण इतलें जालें. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाय म्हणजे पिंजरो लावचो अशी हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन विनंती करतां. आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं असोच आनी एके कडेन वाघ आयिल्लो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पिंजरो ल्हान वाघाक धरलेलो. तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम केल्लें आसा. हांव आतां मागतां तेंच्या कडेन की गांवांत भुरगे भोंवता अशें डेंजर आसता वाघा खातीर. तर मातशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पिंजरो बेगींतल्या बेगीन येवन लावचो. हो वाघ व्हेला म्हणटा पळय तुमी तो कोपाड्ड्याक खंयसर एग्जॅक्ट कोणाच्या घरान? कुत्रो सॉरी कुत्रो जो वाघान व्हेला म्हणटा पळय तो खंयच्या वाड्यार आनी खंयसर अशें कोणागेर? जे डीपी कडेन जी घरां आसा सकल आमची आमी थंय म्हारवाडो म्हणटा थंयसर एक सायटीकूच घर आसा आनी मातशें फाटल्यान जंगल. थंयसर तेंच्यांनी वसऱ्यार आपलो कुत्रो बांदलेलो. रातचो 2 सुमार येयलो. तेंच्यांनी वाघाक पयलो जेन्ना कुत्रो व्हरतालो पळय तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या दोळ्यांनी पयला सारको वागूत म्हणून तेंच्यांनी डिटेक्ट केलो. सारको वाघ म्हणून तेंच्यांनी म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें की अशें प्रकरण जाला. सो हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयला ही गजाल
तेंच्यांनी बेगीन पिंजरो येवन लावचो. कितें एश्युरन्स बीन दिला फॉरेस्ट हय, डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगला. हांव आरएफओ कडेन उलयल्लो, तेंच्यांनी सांगला पिंजरो लावया म्हणून. तरी हांव आणखी एकदां रिक्वेस्ट करता की मातसो बेगींतल्या बेगीन लावचो पिंजरो. हाचे आदीं फाशात सांपडोवन बिबट्याक मरण आयिल्ल्यान व्हड बोवाळ जाल्लो आनी रान मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाची खर चवकशी करपाचो आदेश दिल्लो. अशे सापळे घालपाक लोक जापसालदार आसले तरी अशे त्रासात पडपी मोनजातीक वाटावपाक रान खात्याचो म्हत्वाचो वांटो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मोबायल टॉवराचे जितले फायदे आसात तितलेच वायट परिणाम लेगीत आसा. आमकां मोबायल टॉवर जाय पूण शाळेच्या आवारांत नाका. शाळेच्या 300 मीटर तरी पयस तो व्हरचो अशी मागणी तळावय फोंडेच्या स्कुलाच्या पालक आनी शिक्षक संघान केल्या. पळयात पुराय बातमी. मोबायल टावराक भौतेक सुवातांनी विरोध जावपाक लागला. महालक्ष्मी इंग्लिश हायस्कूलच्या पालक शिक्षक संघटनांनी तशेंच तांच्या पूर्व प्राथमीक आनी मुळावे शाळा संघटनेन आयज शाळा परिसरात जाल्ले बसकेत ताळावलेच्या शाळेच्या परिसरात येवपी मोबायल टावर स्थलांतरीत करपाचो थाराव पास केलो. महालक्ष्मी शाळा संकुलात सुमार 450 विद्यार्थी आसात. ह्यान पयलीं लेगीत शाळेच्या पालकांनी परिसरात येवपी टावराक विरोध केल्लो. ऐकात. सगळ्या पालकांक सांगले ऑयनान 2 बाजू आसा, त्या दोनूय बाजूंचो विचार करा की हो टावर आमकां जायी बी, कारण फाल्यां आज चायनान जी परिस्थिती घडल्या, हजारांनी लोक जे मरता, फाल्यां जर हांगा परत कोवीड परिस्थिती निर्माण जाली आनी नेटाचेर जर शिकोवचें पडलें जाल्यार नेटूय जाय पडटलें. हे सगळ्या गोष्टींचो विचार करा आनी निर्णय घेया. सो 71 जे पॅरंट आशिल्ले प्रत्येकाक कितें जाय, टावर जाय. कोण टावर नाका म्हणना, प्रत्येकाक टावर जाय. शाळेक सामको तेंकून जो आज इरेक्ट केल्लो वता तो खंय तरी दुसरे कडेन करचो, शाळेक तेंकून नाका, अशे तरेचे सगळ्यांचे मत जालें. तांचो फावंडेशन रेडी जातलें, सो तेजेर आमी विचारलेलें तेंकां. ते म्हणपाक लागले टावर सुद्दां बांदून जालो जाल्यार सुद्दां आमी शिफ्ट करपाक शकता, इतलें तेंच्यांनी म्हटलेलें थंय दिसता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फातर्पा शांतदुर्गेची फामाद जात्रेक सुरवात जाल्या. जात्रेच्या पयल्या दिसाची सुरवात रथान जाली. हजारांनी भाविकांनी देवीचे दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली. फुडले आनीक कांय दीस ही जात्रा चालू उरत आसतली. पळयात काय खीण. जात्रे निमतान शांतादुर्गा देवीचो आशिर्वाद घेवपा खातीर गोंयभरच्या लोकांनी फातर्पा मोठ्या संख्येन गर्दी केली. ही जात्रा गोंयांत फातर्पेची जात्रा म्हण फामाद आसा. गोंयभरच्यान तशेंच गोंया भायर सावन ह्या देवीची दर्शन घेवपाक भावीक येतात. जात्रेच्या निमतान काडिल्ली शांतादुर्गा देवीची वेगवेगळ्या रथांतल्यान मिरवणूक हे जात्रेचे मुखेल आकर्षण. देवीची मिरवणूक दर दिसा नव्या रथान देवळाच्या परिसरात भोंवता. पळयात.
गोवा 365 खातीर फातर्पेच्यान रमेश नायक रावत. हवामान खात्याच्या सध्याच्या अदमासा प्रमाण नव्या वर्साच्या सुरवातेक हवामान सुकें आनी नितळ उरतलें. नाताळा दिसा हवामान शीतळ असलें तरी उपरांत तापमानात मातशी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटली. फुडल्या सप्तकात मळब नितळ उरोन शीतळ हवामान पळोवपाक मेळटले. उण्या तापमानात फाल्यां सावन वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटली. फांतोडेर कांय वाठारांनी उतर दव आनी धुकें पडपाचें आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री उरतले. 29 तारखे मेरेन सुकें हवामान. फांतोडेर कांय वाठारांनी उतर धुकें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. उण्या तापमानात फाल्यां सावन वाड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.